नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. काँग्रेस फुडारी डॉक्टर केतन भाटीकार संवसाराक अंतरले. अनमोड घाटांतल्यान प्रवास करतना सोरोप चाबिल्ल्यान मरण आयिल्ल्याच्या आयला मुखार भाटीकारान 42 वर्सांचेर घेतलो निमणो स्वास. अस्तंत आशियांतल्या चालू आशिल्ल्या झुजाक लागून पेट्रोल आनी डिझेलाचे परतून वाडले दर. लिटरा फाटल्यान वाडले ₹3. दर वाडीक लागून थेट सामान्य नागरिकाचेर परिणाम. गोंयांत फटवणुकीची सत्रां चालूच. लग्नाच्या हायेस दाखोवन तरणाटीचेर लैंगीक अत्याचार. 8 लाखांचे भांगर फारोवपाच्या प्रकरण आयला उक्ताडार. नावेलीच्या बायलेन कागाळ केला नोंद. आरजीपी पक्षा भितर पडली फूट. सगळे प्रकरण लोकां सामकार. अध्यक्ष मनोज परब आनी विरेश बोरकार करतात सोशल मिडियाचेर एकामेकांचेर आरोप प्रत्यारोप. आरजीपीत जाले 2 गट. बोरये टपकोला वाठारांतल्या महामार्गाचेर कंटेनर आनी दुचाकी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. एका बायलेक आयले जाग्यारूच मरण. आनी केशवट प्रकरणात फोंड्या पुलिशेन आनी एका दुबाविताक केल्या अटक. दुबावित दिवचलच्या आंबेगाव पाळये वाठारांतलो आशिल्ल्याची मेळ्ळ्या म्हायती. कांय दिसा पयलीं एका बायलेक केल्ली अटक. आतां खबरो विस्तारान. काँग्रेसीचो फुडारी फिजिओथेरपिस्ट आनी समाजसेवक दोतोर केतन भाटीकार संवसाराक अंतरले. 42 वर्सांचेर तांणी निमणो स्वास घेतलो. शुक्रारा अनमोड घाटांतल्यान प्रवास करतना सोरोप चाबिल्ल्यान भाटीकर हाका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ताका फांतोडेच्या 3.5 वरांचेर मोले सावन धारबांदोडा भलायकी केंद्रांत हाडिल्ले. थंयच्या दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. भाटीकर हाका मरण आयिल्ल्यान काँग्रेसीन दूख उक्तायला. तशेंच मुख्यमंत्री सावंता सयत हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी आर्गां ओंपल्यात. पळयात. केतन भाटीकार हाचें मरण एक दुखदिणी घटना अशें म्हाका दिसता. सकाळीं उठले ते बरोबर पयली घटना ती वायट घटना केतन भाटीकाराची आमच्या कानार पडली. एक काळजान भितर एक दूख अशी जाणवली. इतल्या खातीर कारण केतन भाटीकाराचे हो फोंड्या इलेक्शना खातीर संघर्श आमी पळयला. 2 इलेक्शनां तो कसो हरलो. पयलीं तर कांय सामके थोड्या मतांनी तो पडलो. ताजे खातीर ताणें 5 वर्सां स्वस्थ बसून आशिल्लो. म्हणजे एक राजकीय कार्यकर्तो, एक राजकीय उमेदवार कशे तरेन झुंज दिता ती झुंज आमी ताची पळयल्या. आनी ताजे नंतर तर पयर तो जवळ जवळ जिखला. अक्षरशः ताजे कडेन रडीचो डाव खेळून ताका हरोवपाचो, ताका जिखपाक न दिवपाचो प्रयत्न जालो आनी ताका बावड्याक सामको म्हणजे आडायलो. तो खरो तसो जिखलाच आनी ताका लागून ताचो संघर्श एक हांव अशें म्हणन की एक संघर्श अर्दकूट उरलो. केतन भाटीकाराक हांव फाटल्या 25 वर्सां वळखता. केतन भाटीकार आयलो तो एक फिजिओथेरपिस्ट म्हणून. तो गोवा क्रिकेट एसोसिएशना कडेन संबंदीत आशिल्लो. तांचो फिजिओथेरपिस्ट आशिल्लो. तेन्नाच्यान म्हणजे क्रिकेट एसोसिएशनाच्यो खबरो आमकां दिवप. म्हजे कडेन कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो. ताणें एक म्हाका याद जाता एक फिजिओथेरपी संदर्भात एक नॅशनल कॉन्फरन्स ऑर्गनायज केल्ली
थंय ताका महाराष्ट्रांतल्यान कांय बरे वक्ते जाय आशिल्ले तेन्नाच्यान आमची इतली अशी वळख आशिल्ली आनी ताजे नंतर तो पळय ज्या पद्दतीन एक राजकीय कार्यकर्तो मुखार आयलो न्ही ते सामकें अजाप दिसता कितलेशे लोक पळयले पळय आमी खंयचे पक्षाची तिकेट मेळटा सहज जिखून येतात तशें केतन भाटीकार जालें ना. केतन भाटीकार म्हणजे प्रचंड केतन भाटीकार म्हळ्यार एक उर्जा, केतन भाटीकार म्हळ्यार एक संघर्श, केतन भाटीकार हो राजकीय कार्यकर्तो कसो आसप हाजे एक बरी देख ती. तो ताणें म्हाका आमच्या कार्यक्रमाक तो राजीव कला मंदिरांत फोंड्यान आशिल्लो आनी तो ताणें म्हाका सांगलें आपल्या बरोबर हांगा 20 भुरगे आहात इतलेच न्ही तर घरा कडेन आपल्या कडेन 50 भुरगे आपली वाट पळयतात. म्हणजे ह्या 5 वर्सांन आनी ताजे पयलीं बी पूण फाटल्या 5 वर्सांत तो लोकांच्या कॉन्टेक्टांत कसो रावलो. ताणें लोकां खातीर जे पळय कितें राजकीय तळमळीन जे पळय काम करपा तें केलें. लोकांक जें कितें जाय न्ही राजकीय कार्यकर्ते म्हळ्यार तुमी जाणात हे जे पळय उमेदवार असतात किंवा जिखून आयिल्ले घरा कडेन 5:30 लोक तांच्या दारांत गर्दी करतात. म्हणजे दीस रात तांचे खातीर काम आनीक जिखून येवपाक जाय जाल्यार तुका हे करचेच पडटा आनी ते केतन भाटीकारान दाखयलें. म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान तो आशिल्लो मागीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा बद्दल ताचे भितरल्यान सामकें ताका एक राग असो निर्माण जाल्लो आमी पळयलो. तो ह्यो सामके कोडू भावना तो आमचे कडेन पत्रकारां कडेन व्यक्त करतालो आनी ताजे नंतर काँग्रेसची तिकेट ताका मेळ्ळी. ताका काँग्रेसीन खूब वेगान तिकेट दिली, ताका भितर घेतलो आनी तो इलेक्शनाक ताणें जीव तोडून काम केलें. काँग्रेसीन ताका कितलो सपोर्ट केलो नोबडी नोस. राजेश वैरेकार ताजे फाटल्यान रावलो हे खरें सामकें पूण तो स्वता जो पळय ज्या पद्दतीन ताणें आपल्याक इस्टाब्लीश करपा खातीर फोंड्या काम केलें न्ही कारण दुसऱ्या अर्दान रवी नायकाचो चलो रवी नायका संदर्भान एक सेंटिमेंटल एक भावना फोंड्यान निर्माण जाल्ली. ताका तितलोच संघर्श करून जाप दिवन घराघरांत पाविल्लो जो केतन भाटीकार आसा न्ही ताजी आमकां याद खूब तेंप उरतली. म्हणजे हांवें आतां म्हज्या 40 वर्साच्या पत्रकारितेच्या कारकिर्दीत अशे कितलेशे लोक पळयल्यात कशे तरेन संघर्श करून सतत मुखार येतात, आपले काय पक्ष स्थापन करतात, पक्षांत रावतात, ह्या पक्षांत त्या पक्षांत वतात, एक आपल्याली राजकीय एक जे पळय कितें मोहर आहा ती व्यक्त करतात, उमटायतात मोहर. हो एक वेगळो रसायन म्हणून म्हाका दिसता केतन भाटीकार वचप हे खूब जाणांक अशें चटको लावपी, खूब जाणांक अशें अरे वायट जालें अशे तरेची प्रतिक्रिया दिवपी आसा. आनीक ताजें आतां मरणाचें कारण आमकां कळटलें पूण कितें तरी कारण बारीकशें दिसता. तो खंय तरी गेल्लो गाडयेन मदींच रावलो देंवलो थंय ताका स्वरपान चाबलो अशें तरी म्हणटात. आतां तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येतलो तेन्ना आमकां कळटलें पूण ताजें मरण हें गोंयच्या राजकारणांत एक संघर्शमय व्यक्ती गेल्या अशे तरेची एक चटको लावपी बातमी आज सकाळी सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळी म्हणून आमकां भितरल्यान अशें खुबशें वायट दिशिल्लें आसा. आमचो मित्र बाब राजेश वारेकारान आमकां उठयलें सकाळी की अशें इन्सिडंट घडला. म्हणजे एक तेन्ना एक फोन येता सकाळी फुडें वचत तेय सुर्योदया पयलीं आनी एक शॉकिंग गजाल अशी. ताजे बरोबर आमी भाटेकारा बरोबर आमी पयलीं कामूय केलां तसो म्हाका तितको लागतो संबंद नाशिल्लो पूण आमचो एक एक्विटन्स आसलो फ्रेंड कसो. पूण ज्या तरेन ताणें काम केल्लें कोविडा वेळाचेर आनी इट्स अ ट्रॅजीक लॉस फॉर फोंडा ऑल्सो. कारण राजकीय मतभेद आसूं शकता पूण ज्या तरेन सगळे लोक मेळून काम करता शेवटी लोकां खातीर काम करता आनी तो फोंड्यान लोकां खातीर काम करतालो आनी कोविडा वेळार ताणें काम केल्लें आनी ही जी ट्रॅजीक न्यूज जी सकाळी फुडें मेळ्ळी ही अशें घडूंक जायना. कितें घडलें म्हणजे वी आर ऑल ऑन शॉक. ताजी फॅमिलीक ताजे मित्र परिवारान सगळ्यांक देवान बरी घटसाण दिवची आत्म्याक सद्गती मेळची हेच आमी आतां प्रार्थना करता. कोणी लिडर म्हणून पूण एक बरो लिडर जो दुश्मनालो ताणें फोन मारलो म्हणून ना केन्ना म्हणून सगळ्यांक पावपी म्हणून सगळ्यांक पावला आनी तेजी जेन्ना अशी हें जाता तेका आमी कांय करूं शकना. ती एक मोठी आमकां म्हणजे उरतली मार तेका. आयज सुप्रीम कोर्टान हियरींग आसतली आयज आशिल्लें म्हाका तें पोस्टपोन जालें कितें खबर ना हांव तो म्हाका या म्हणटालो पूण लास्ट टायम गेले आमी एका कामाक गेल्ले सो ताका सडनली फोन जालो की फाल्यां 11:30 टच जावपाक. सो मला आसा तेच कपड्यांनी यो आमी बॉम्बे वता. सो म्हणजे तशें तूं आतां पयलो काल कितें जालें तो वतालो आनी तूं येयन जाल्यार आपूण एकटो वता म्हणटा ताका बरो आपूण एकटो वता म्हळ्यार हांव तें केन्ना एकटो सोडना.
म्हणजे आमचे Bonding असलें. खबर आहा कशें कितें बॉन्डिंग आसलें. बॉन्डिंग आसलें. एवरी फ्रायडे तो महालक्ष्मी वयतालो सकाळचो न्ही. अभिषेक करपाक थंय आमकां पावर मिनिस्टरान सांगलें. देवाचे तेणें इतलें केलां की देवान तेका कसो व्हरपाक ना पूण इतलें देवाचें केलां. तेडे हांव एक ताज्या वादान गाडये पयले श्लोक म्हणटालो म्हणटा ताका म्हणटालो अशें सगळें अशें तकलेन दवरता भाशणाय दवरता श्लोकूय दवरता. बरो ऑडिटर सारको. बरो बरो तसो मागीर लिडर जावपाना गोंया फोंड्यान न्ही गोंयान जावपाना हें तुमकां हांव ठामपणे सांगता. बरो ऑडिटर सारको. आमकां बरें व्हडलें लॉस हें कितें जालें पळय न्हू. आनी आवय म्हाका तेजी मम्मी म्हाका सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसा न्ही रातचो भोंवता दिसा भोंवता तूं आसा म्हाका केन्ना टेन्शन ना म्हणून. आनी म्हाका इतलीच तुका मम्मी तेच पांय पडलो चूक जालें हांव कांय करूं शकलो ना म्हणून. मागीर म्हणटा मम्मी म्हाका म्हणटा ना तुज्या तुजे कडेन घरा म्हणजे कोणूच करूं शकलो ना. म्हणजे सिच्युएशन तशें नाशिल्लें त्या टायमार. देवान दवरपाक जाय फोंडेकार घालून दवरपाक जाय. नमस्कार, आमी फोंड्या आसा जे जाग्यार आज सबंद जनतेक फोंडेचे जनतेक आनी गोंयभर लोकांक एक अशी शॉक दिवपाची घटना घडली. डॉक्टर केतन भाटीकर हो रायझींग फंडाचो पयलीं आनी बुलोवन दावो आसलेलो. आतां सध्या तो काँग्रेसचो लिडर आनी गेल्या पोटनिवडणुकीत सुद्दां तो उमेदवार म्हणून आशिल्लो. आज तेजे सरपंच घासमारल्या कारणान तेजें निधन जालां अशें कळटा. अशें आयकता की हो खंय तरी आउट ऑफ गोवा गेल्लो अनमोड सायडीच्यान येतालो. अनमोड कितें तरी लग्न करपा खातीर बी देंवलो आसतलो. जेन्ना गाडयेंतल्यान देंवलो तेन्ना तेजो मोबायल पडलो. मोबायल काडपा लागून तेणें हात घातलो तेन्ना तेका सरपंच घास मारलो अशी सध्या तरी आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. सध्या तेजी जेन्ना सरपंच घास मारलो तेन्ना तेका हांगा पिळ्या हॉस्पिटलांत हाडलो. पयलीं तेजें निधन जाल्लें आसलें आनी पिळ्या हॉस्पिटलांत सरपंच घास मारून तेजें कन्फर्म जालां आनी तेका पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत धाडलेलें आसा. सद्याक लोकां भितर तर्क वितर्क जायत आसा पूण जेन्ना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येतलो तेन्नाच खरें कितें तें कळटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केडेकर. काँग्रेसीचो फुडारी फिजिओथेरपिस्ट आनी समाजसेवक दोतोर केतन भाटीकार संवसाराक अंतरले. 42 वर्सांचेर ताणें निमणो स्वास घेतलो. शुक्रारा अनमोड घाटांतल्यान प्रवास करतना सोरोप चाबिल्ल्यान भाटीकर हाका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ताका फांतोडेच्या 3.5 वरांचेर मोले सावन धारबांदोडा भलायकी केंद्रांत हाडिल्ले. थंयच्या दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. भाटीकर हाका मरण आयिल्ल्यान काँग्रेसीन दुख्ख उक्तायला. तशेंच मुख्यमंत्री सावंता सयत हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी आर्गां ओंपल्यात. पळयात. सध्या गोंयांत जे घडले ते खूब दुख्खाचे अशें आसा. सद्याक आतां केतन भाटीकराक सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा. सद्याची स्थिती आमी थंयची कशी आसा हें जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा गौरंग प्रभू मलकणीकार.
ओके, सद्याक हांगा जीएमसींतल्यान टीम पाविल्ली आसा. 3 जाण दोतोर जे पोस्टमॉर्टमा खातीर तांची जीएमसीची टीम हांगा पाविल्ली आसा आनी आतां ते पोस्टमॉर्टम चालू जाल्लो आसा. एलओपी युरी आलेमांव, त्याच बरोबर एल्टन डिकोस्टा, MK शेख, अर्चित नायक हे काँग्रेसीचे लिडर, त्याच बरोबर केतन भाटेकराचे सपोर्टर हांगा खूब प्रमाणान भायर जमिल्ले आसात. सद्याक जो पोस्टमॉर्टम आसा तो चालू जाल्लो आसा. 1 वरभर सगळो प्रक्रिया ही चालू उरतली आनी ताजे नंतर फायनल रिपोर्ट जो आसा तो येतलो. युरी आलेमांवान सांगला की हे ग्रेट लॉस आमची खातीर गोवा, नॉट ओन्ली फॉर काँग्रेस बट एंटायर स्टेटी खातीर हे ग्रेट लॉस. कारण जो केतन भाटेकार आशिल्लो तो एक रोल मॉडेल आशिल्लो युथा खातीर आनीक युथा खातीर खूब काम केल्लें. फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर निस्वार्थीपणान ताणें काम केल्लें. फाटलीं 5 वर्सां इलेक्शन हडलें तरीकय ताणें आपलें काम चालू दवरिल्लें आनी तो आज गेल्लो आसा. वेगवेगळे क्षेत्रां, कला आसतले, क्रीडा आसतले, मेडिकल हातूंत भितर ताणें खूब जाणांक हेल्प केल्लें आसा. बाकीच्या हातूंत ताणें खूब जाणांक हेल्प केलें आनी एक निस्वार्थी लिडर आयज स्टेटीक कांय कारणाक लागून मुक्पाक पडिल्लो आसा अशें तांणी सांगिल्लें आसा. त्याच बरोबर एल्टन डिकोस्टानी सेम सांगिल्लें आसा की गोंया खातीर हें ग्रेट लॉस आनीक हाजी ही पोकळी आमी भरपाक शकनात. आमी तांचे बरोबर काँग्रेस पार्टी तांची फॅमिली बरोबर आसतली, फूल बाय स्टँड आसतली अशें तांणी सांगिल्लें आसा. देव बरें करूं. गोंयांत फटवणुकीची सत्रां सुरूच आसा. लग्नाच्या आयेस दाखोवन तरणाटीचेर लैंगीक अत्याचार आनी 8 लाखांचे भांगर फुरोवपाच्या प्रकरणात मांडोपा रोड हांगासरलो दुबावीत आरोप्यांचेर मडगांव पुलीस स्टेशनात नावेलीच्या एका बायलेन कागाळ नोंद केला. ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी PSI अनुष्का परब करता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात सुरू आशिल्लो अंतर्गत वाद आता वैयक्तीक पावण्यार पावलो. RGPचो अध्यक्ष मनोज परबान आमदार विरेश बोरकार हाचेर थेट आनी खूब खर उतरांनी निशाणो साधलो. आपल्याचेर वैयक्तीक टिका करप्याक मनोजान विरेश बोरकाराचे भाड्याचे बैल अशें संबोधीत केलो. तशेंच आता विरेश बोरकार लेगीत सोशल मिडियाचेर सक्रिय जाला. फाटले कांय दीस रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात कोफुजाव सुरू आसा. मनोज परब आनी विरेश बोरकार हांचे मदीं फूट पडिल्ल्याची चर्चा सुरू आसतना मंगळारा मनोज परबान आपल्या फेसबूक पेजीचेर ताच्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचेर तशेंच कार्यकर्ते आड पोस्ट घालून एका फाटोफाट एकल्याक टार्गेट केल्ले. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर विरेश बोरकार पयलीं ओगीच आशिल्लो. मात बुधवारा राती उसरा आमदार विरेश बोरकारान पीस असो पोस्ट केल्ल्यान मनोज चाळवलो. बिरेस्तारा सकाळी मनोज परबान हाचेर खर जाप दिली. मनोजान वाटाणो आनी पीस ह्या उतरांचेर खेळपी इमोजी पोस्ट केलो आनी सकयल सायलंट कोवर्ट मॅच्युरिटी ह्या हॅशटॅगाचो वापर करून विरेशाचेर नाव घेनासतना आरोप केलो. शांतताये खातीर विरेशान केल्ल्या आवाहनाची मनोजान ताकद दाखयली काय कितें असो प्रश्न आता पडपाक लागला. तशेंच आपल्याचेर वैयक्तीक टिका करप्यांक मनोजान विरेश बोरकाराचे भाड्याचे बैल अशें लेगीत संबोधीत केला. सोशल मिडियाचेर चलपी RGP भितरल्या ह्या झगड्या उपरांत पक्षात आता सामकीच फूट पडिल्ल्याचे चित्र सामकार आयला. RGP पक्षातले हे 2 गट आता स्पष्टपणान दिसून येता. मनोज परब हांच्या फाटल्यान केंद्रीय कार्यकारिणी सरचिटणीस विश्वेश नायक आनी खजिनदार अजय खोलकार हे पदाधिकारी उबे आसात. जाल्यार दुसरे वटेन आमदार विरेश बोरकार हांका सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या तृप्ती बकाल, लिसिओ रॉन्कॉन आनी डेगली फर्नांडीस ह्या सारकिल्या थळाव्या फुडाऱ्या सयत UKतल्या कट्टर समर्थकांचो तेंको आसा. सोशल मिडियाचेर चलपी ह्या झगड्यात मध्यस्थी करपाचे यत्न जाले, मात तांकां दोनूय गट तयार नाशिल्ल्यान पक्षात फूट पडपाचो भंय उक्तायला.
मजगती मनोज परबान पक्षाच्या फुडाऱ्या आड केल्ल्या विधानाचो आरजीपीच्या सांत आंद्रे गटाच्या वांगड्यांनी खर निषेध केला. ही विधानां बदनामी करपा सारखी आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. पक्षा अंतर्गत जाल्लो वाद मिटामेरेन आमदार विरेश बोरकारान कार्यकारिणी बसकेत हाजीर रावचे न्हय अशे तरेचे पत्र आरजीपीच्या सांत आंद्रे गटान आरजीपीचो सरचिटणीस विश्वेश नायकाक केला. तशेंच मनोज परबान सोशल मिडिया पेजीचेर तांडव केल्या उपरांत आता आमदार विरेश बोरकारूय सोशल मिडियाचेर सक्रिय जाला. हे कोपुसाव 39A चे सायड इफेक्ट अशी टिका विरेशान केल्या. तशेंच आपल्या सोशल मिडिया पेज प्रोफायलाचेर विरेशान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो अध्यक्ष अशें घातला. ताका लागून आरजीपीत 2 गट जाल्यात काय कितें असो सध्या सगळ्यांक प्रश्न पडला. प्रॉब्लेम कितें जालो जाणा, सध्या हांगा सोशल मिडियाचेर कितें जालें जाल्यार म्हाजेर ब्लेम येता तसो जाला कळ्ळें. सो ते जे 2 पोस्ट पयलीं तांणी एक पोस्ट घातलो म्हाका टॅग करून की हांवें क्रिएट केलो म्हणून कळ्ळें, पण तो हांवें काय केलोच नासलो. ती पेजी हांव रन करना तो पोस्टर हांवें क्रिएट केला. मागीर तेजे नंतर तेणें आज परत एक घातल्या कळ्ळें. सो आय डोंट नो वाय दे आर ब्लेमिंग मी फॉर दीस. सो आय हॅव नॉट डन दॅट पोस्टर एंड आय हॅव नॉट हँडलिंग दॅट पेज ऑल्सो. कळ्ळें तुमकां. दीस इज वॉट हॅज हॅपन्ड ओवरऑल. सो तेजे वयल्यान मागीर तो बोळ जायत गेलो. मागीर म्हाका बाकी मिडिया हावजीसांनी कॉल केले. मागीर तांकां सांगलें हांवें वॉट हॅज एक्चुली हॅपन्ड एंड वाय दे आर फायटींग. हो इशू एक्चुली 40 दीस पयलीं स्टार्ट जालो. आय वॉज नॉट डुईंग एनीथींग फॉर ऑलमोस्ट 2-3 years नाव कळ्ळें. तुवें पयलें हांगा सगळे इश्यूज बी हांवें सगळे इंडिविज्युअल बेजिसाचेर घेतले. म्हाका आफ्टर दॅट 39A प्रोटेस्ट न्ही म्हाका एक दीस कोणाक कोणी तरी कॉल केलो आनी तेणी सांगलें की पार्टी शटडावन करता म्हणून कळ्ळें तुका. So they had asked me for the legal opinion and all that. So this is what actually story how it started. जेन्ना आमी डीक केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की हेंगे कितें तरी आफ्टर दॅट 39A प्रोटेस्ट दॅट वेन विरेश वॉज नॉट देर कळ्ळें. तो खंय नासलो. तो नासतना खंय तेणी मिटींग घेतली आनी मिटींग घेवन खंय तेणी पार्टी शटडावन करपाचें कितें प्लॅन केलें. वो आयलो आनी मागीर तेजी मिनिट्स ऑफ मिटींग मागले हें दिलें ना. तेजे वयल्यान तेंगे झगडी जायत गेले. आतां ह्या सगळ्या गजाली 2-3 म्हयने जाले आनी आफ्टर 2-3 months समवन इज कॉलिंग मी अरे तूं पयलीं आसलें रे तुमकां कळ्ळें तुमी ते शटडावन करपाक वयता. मागीर दॅट इज हाव इट हॅपन्ड. दॅट आन्सर यू हॅव टू टेक फ्रॉम हिम. आय कॅनॉट आन्सर ऑन हीज बिहाफ. वॉट आर हीज प्लॅन्स रिगार्डींग द पार्टी दॅट हांव तेजे बिहाफाचेर कशें आन्सर करूं. आय हॅव कम हियर बिकॉज दे आर टार्गेटींग मी एट द मुमेंट. एक्झॅक्ट टायमलायन्स म्हाका खबर ना केन्ना जालें तें. बट इशू वॉट आय हर्ड इज ते पार्टी बंद करपाक तेणी ट्राय केलो तेन्नाच्यान जाता दॅट दे हॅव टू आन्सर ना. हांव कॅन आय से. हांव तुका सांगता तेणी आतां पळय काल पेपराचेर दिलें तेणी की आमी ताका 2-3 वर्सां पयलीं काडलो म्हणून समथींग लायक दॅट वीच कालच्या पेपराचेर आयला कळ्ळें. आनी आय हॅव नॉट बीन अटेंडिंग देयर मिटींग्स ऑल्सो. नाव आयलें दॅट इज बिकॉज दे इज बीन टार्गेटींग मी. अरे ताका सांग ताका गाळी मारपी कितले लोक आसा गोंयांत कळ्ळें. आनी सो ऑनलायन गाळी मारपी कितले लोक आसा. सो यू कॅनॉट कम एंड ब्लेम मी की हांव एकलोच मनीस गाळी मारता म्हणून तुका. ओके दिस इज वॉट इज हॅपनिंग. सो वॉट एवर पोस्ट ते 2 पोस्ट घालून त्यांनी सांगले की हांवें केलो म्हणून पळय दॅट इज कम्प्लिटली रॉंग. आय हॅव नायदर डन दोज पोस्टर्स नॉट हें म्हणून. हांव ते सकाळी पोस्टर पळयता मागीर लोक म्हाका सगळे फोन करता कळ्ळें तुमकां. दीस इज वॉट इज बीन हॅपनिंग. सो ताका लागून म्हाका टार्गेट केला. एंड जस्ट बिकॉज आय वॉज तेन्ना स्टार्टींग फावंडेशना टायमार आहलेलें म्हणून कितें जालें की कोणाक तेणी भायर मारलें पळय लोकांक कोणा भायर मारलें कोण सोडून गेले कोण हें आहलेले ते लोक म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाक लागले कळ्ळें न्ही. दीस इज द ओवरऑल स्टोरी बिहायंड दॅट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बोरये टोपकोला वाठारांतल्या महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें. ह्या वाठारांत कंटेनर आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात टायरा पोंदा आयिल्ल्या मोहिनी शिरोडकर ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा. फोंडे पुलिसांनी गुडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. आमी बोरये आसा जे जाग्यार आतां एक दनपारां एक एक्सिडेंट जालो आनी त्या एक्सिडेंटाक मोहिनी तुकाराम शिरोडकर ही आपली दुचाकी घेवन वयताली आनी तितून ती मरण पावली. हो एक्सिडेंट जालो कंटेनर आनी दुचाकी भितर. कारण ती दोगांय मडगांव फोंडेच्यान मडगांव सायडीन वचपाक वयताली बोरये सायडीच्यान वचपाक वयताली आनी काही एकमेकाक सायड मारपाच्या सायडीन घेतलो एक कितें तरी डिस्टर्बन्स जालें आसतलें आनी कितें तरी जालें आसतलें तांकां आनी ताका लागून ती गाडयेच्या टायरा पोंदा येयली आनी ती मरण पावली. आनी हेजो जो पंचनामा आसा तो फोंडा पुलिसेन केल्लो आसा आनी तेजी जी बॉडी आसा ती
पोस्टमॉर्टम करपा खातीर हॉस्पिटलांत धाडलेले आसा आनी अशें आयकूं येता की ट्रक चालकांक ताब्यांत घेवपा खातीर ती कारवाई चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फोंड्या पुलिशेन आनी एका दुबाविताक अटक केल्या. सुभाष नायक अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. हो दुबावीत दिवचल मालांतल्या आंबेगळ पाळये वाठारांतलो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. फाटल्या सप्तकांत पुलिशेन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आमोणेच्या सुहाना संजय नायक ह्या बायलेक अटक केल्ली. सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन तिणें 15 ते 20 जाणांक लाखांनी रुपयाची टोपी घाल्ली. ह्या प्रकरणात आतां आनी एकल्याक अटक केल्या. नमस्कार. फाटली काही वर्सां जी गेल्ले वर्स जे आशिल्लें ते जॉब स्कॅमाचे वर्स आशिल्ले. कारण जॉब स्कॅम हो मोठ्या प्रमाणात जायत आसलेलो आनी तेजे कांय तरी ते वळण थांबलेले. पूण परवा जेन्ना एक 4-5 दीस भितर एक लेडी सुहाना सुजय नायक हेका जेन्ना अरेस्ट केले तेन्ना तेजी चवकशी केली तेन्ना आतां अशें कळून येयलें की तेज्याच लिंकान आनी एक सुभाष सिताराम नायक हो जो आशिल्लो जो पाळयेचो तेका अरेस्ट करून तेका हांगा हाडलेलो आसा. आनी हे जे लोन आसा जॉब स्कॅमाचें तें मुखार आनी वाडटलें काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. कारण जॉब स्कॅम हे प्रकरण जे आसा तें थांबना आनी वाडत आसा. तेन्ना मोठ्या प्रमाणान हेजे फाटल्यान आनिकूय रॅकेट आसपाची शक्यता आसा. तेन्ना त्या दृश्टिकोनाच्यान फोंडा पुलीस जे आसा ते तपास करता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणातलो दुबावीत सोहम नायक हाका बाल न्यायालयान लैंगिक अत्याचारातल्या एका प्रकरणात जामीन मंजूर केला. 30,000 रुपयाच्या बॉन्डाचेर ताची सुटका जातली आनी तितक्याच रकमेच्या हमीचेर सोडटले अशें कळटा. नीट परीक्षा रद्द जाल्ल्यान नेसाय कुडतऱ्या रावपी मूळ बेंगळूरच्या 17 वर्साच्या विद्यार्थ्यान आपलो जीव सोंपयल्लो. हाका जापसालदार कोण अशें विचारीत आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी नीट पेपर फुटीचेर खर टिका केली. पेपर फुटी प्रकरणात संबंधित मनशाचेर कारवाय जातली काय ना असो प्रश्न तांणी उपरासलो. अशा तरेच्या प्रकरणा आड एकठांय येवन आमी आंदोलन करपाची गरज आसा. ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय जावपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. बिरेस्तारा केजरीवाल हांणी विद्यार्थ्याच्या फॅमिलीक भेट दिली. हम इनके परिवार के लोगों से मिले. सिद्धार्थ हेगड़े के जो 17 साल के थे और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले खुदकुशी कर ली. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, उनके परिवार के लोगों ने बताया. मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई भी कदम कर लेना ठीक नहीं है. उन्हें अपना मेरे पास कई जगह से खबरें आ रही हैं कि कई बच्चे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, कई बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं. तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप युवा हैं, इस देश की उम्मीद हैं और आप लोगों को इस तरह का कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना. संघर्ष करना है. जीवन संघर्ष का ही नाम है और हम सब लोग मिलके इसका समाधान निकालेंगे. तो आप कोई भी प्लीज़ आप अपने आप को सब लोग संभालिए. कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कोई नर्वस ब्रेकडाउन नहीं करेगा. सब लोग मिलके संघर्ष करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे. पर ऐसे इस तरह से ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है देश के अंदर. अगर साल दर साल बार बार नीट के एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं तो सब जाहिर तौर पे कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं हैं. इसमें बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं. कल जब एक व्यक्ति पकड़ा गया, उससे जब पुलिस ले जा रही है तो उसे वो खुद ही कैमरा में लोगों को बोल रहा है कि आप छोटे छोटे लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं, बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं. तो बड़े लोगों को कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि बड़े लोग सारी मशीनरी बड़े लोगों के कंट्रोल में है. तो युवाओं को इसके बारे में आंदोलन करना पड़ेगा. के अंदर जो भी पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं बीजेपी की सरकारों में हो रहे हैं. नीट के पेपर कैंसिल हो रहे हैं, उसमें पता चलता है कि बीजेपी की लीडर्स शामिल हैं. तो इसमें सीबीआई भी क्या करेगी? सीबीआई तो बीजेपी की सरकारों को रिपोर्ट करती है. तो सीबीआई को जो जांच दी है, इस जांच पे किसी को कोई भरोसा नहीं है. सीबीआई तो इस पे लीपापोती करके सबको छोड़ देगी. 3-4 महीने में सारे छूट जाएंगे और फिर अगले साल नीट का पेपर फिर लीक हो जाएगा. फिर से लाखों बच्चों का भविष्य फिर से खराब हो जाएगा. तो इसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर जो लोग बैठे हैं
वो लोग इसके अंदर सीधे सीधे शामिल हैं। उनको अगर सज़ा दिलवानी है, अगर अपने लाखों युवाओं का भविष्य बचाना है, तो हम लोगों को मिल के सड़क पे उतर के इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। जो टॉप पे लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी होगी, तभी कुछ निकले। सकाळचे खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता। अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। बॉस प्रमोशन दे दो ना। ओके, यू आर प्रमोटेड। ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है। मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच